प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक हांव देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा माकूची 12वी चीट 30 आनी 8 ते 44 पर्यंत 38 to 44. आनी जेजू देव मंदिरान लोकांक शिकयता आनी तो म्हणटा जो लोक तांकां कायदो शिकयता तांच्या बद्दल तो लोकांक सांगता. तो म्हणटा हे लोक जे कायदो तुमकां शिकयतात तांकां एकदम कडक जोडटी मेवतली. तांकां जें देव पळयतलो एकदम कडक भाशेन पळयतलो. कित्याक काय? कित्याक हे जे लोक आहात ते जे कायदो शिकयतात ते फकत लोकांचेर भार घालतात. लोकांक सांगता हें करूंक जाय तोहें करूंक जाय, पूण आपुणूच कांयच करिनात. आनी जेजू म्हणटा हे जे गुरुजी आहात जे कायदो शिकयतात ते फकत आपलें बरें कितें जातलें तें आपल्या फायद्याचें जातलें तेंच पळयतात. आनी ज्या लोकांक कायदो शिकोवंक जाय, देवाचेर मांडावळ शिकोवंक जाय, ताचे बद्दल कांयच ते कसलीच पर्वा करनात. आनी जेजू म्हणटा जेन्ना ते वस्तू कोत्तात ते देवाक मानना. आनी म्हणटा जेन्ना हो लोक अशें कोत्तलो तांची जोडटी एकदम कडक जातली. आनी भाव भयणीनो, गरज आमकां ह्या वेळार जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ कोत्ता आमी केन्नाय ह्या कायदो शिकयता त्या गुरुजी भाशेन आसता. हाचेर आमी आड वता, हाका आमी कितें म्हणटा ताका ती कितें म्हणटा, आमी हाचेर झूज कोत्ता आनी आमी खूब पाटी हांच्यो तांच्यो खबरो कोत्ता. आनी जेन्ना आमी अशें कोत्ता खरेंच तें देवाक मानना आनी आमकां देवाची जोडटी एकदम कडक जाता. ताचे फुडें कितें जेजू पळयता? तो देव मंदिरान आहा, तो पळयता एक रानबायल फकत 2 धाकटे कॉपर कॉयन ती देव मंदिरान घालता. आनी जेजू पळयता की थंयसर खूब गिरेस्त लोक आहा जो खूब पयसो देव मंदिरान घालता, पूण ताजी चोत्राय पडटा ह्या रानबायलेचेर. आनी तिणें खरेंच म्हणल्यार एकदम थोडे पयशे घातलेले. तिचे फुड्यान खूब लोक आहलो गिरेस्त लोक जो खूब हजारांनी पयशे घालतालो देव मंदिरान. पूण जेजूची चोत्राय त्या रानबायलेचेर वता आनी तो म्हणटा त्या रानबायलेन सगल्याहून चड पयशे घातले. आतां आमी पळयल्यार आमच्या दोळ्यांनी आमकां दिसता की ह्या रानबायलेन चड पयशे घालूंक नासले, पूण देवाच्या फुड्यान तिणें खूब पयशे घातले. कित्याक? ज्या लोकांनी देव मंदिरान पयशे घातलेले ते तांच्या गिरेस्तकायेंतले पयशे घातलेले, पूण त्या रानबायलेन जे तिचे कडेन आहले ते सगळे तिचे काडून घातले. आनी देव फकत आमचे काळीज पळयता. देव आमी कितें करता तें भायल्यान तो पळयना. जेन्ना आमी कितेंय कोत्ता ह्या जिवितान देव आमचे काळीज पळयता. आमचो मोग कितलो आहा तो ताजेर, आमच्या पेल्याचेर तें तो पळयता. आनी जेन्ना भाव भयणीनो आमी देवाचो मोग आमच्या काळजांतल्यान कोत्ता, पेल्याचो मोग काळजांतल्यान कोत्ता, तेन्नाच की देव आमची भेट जी भेटोवणी आमी कोत्ता ती ताका मानून येता. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कितेंय कोत्ता देवाच्या राज्यात कसलेंय काम ओर आमी कोणाक दुसऱ्यांक बरें करपाक पावता तेन्ना आमी सदांच एक चोत्राय दवरूंक जाय आमच्या काळजाचेर. आमचें कारण बरें करपाक. कित्याक? आमकां बरें जावपाक, आमकां लोक मानतलो म्हणून, आमकां शाबासकी दितलो म्हणून, आमचें नांव पेपराचेर येतलो म्हणून, आमचे इगोर्जेन आमचो पाद्रीकार आमचें नांव सगल्यांक सांगतलो की आमी बरें केलां म्हणून. आमी त्या पासत करीत जाल्यार आमचें जें बरें जावपाचें आहा तें आमकां बरें जावचें ना. कित्याक बरें जें जातलें तितलेंच लोक आमकां शाबासकी दितलो आनी जो लोक आमचें बरें पळयता ते आमकां ताचेर शाबासकी दितलो, तितलेंच जातलें आमचें बरें. पूण जेन्ना आमी बरें कोत्ता, आमी काळजांतल्यान कोत्ता, आमी मोगान कोत्ता, देव आमचें काळीज पळयता. देव आमचें जें भेटयता देवाक आनी आमच्या भाव भयणांक तें ताका मानून येता. आनी
दिसताच की देव आमकां एकदम बेसांवांनी आनी आमकां बरें मानून आमकां फाव कोत्ता. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाची नियाळ कोत्ता, आमी फकत इतलेंच आमच्या मनान दवरया, जें आमी कोत्ता ह्या जिवितान, आमच्या फामिलीन, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या इगोर्ज खिंचोरय आमी कितें करीत जाल्यार फकत आमी तें मोगान करूंक जाय, काळजांतल्यान करूंक जाय. जें आमी कोत्ता तें आमचें काळजांतल्यान मोगान करूंक जाय. जेन्ना तें आमी तोहें केलें मोगान, तेंच आमकां देवाक मागता. आयज तानाचेर आमी नियाळ करुया आनी आमी थाराय घेवया की आमी आमचें जिवीत मोगान आनी आमी काळजांतल्यान आमी देवाक भेटयतले म्हणून. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव एक बरो दीस आवडयतां आनी परतून तुमचे कडेन फाल्यां उलोवपाक हांव हाजीर जाता. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.